आज कुंकळी पोलीस स्टेशनात उपस्थित असा सगळे आमचे नायक देसाय माझना बरोबर आणि आम्ही ऑलरेडी जो एक आमच्या देवस्थानाच्या कमिटीक तसेच नायक देसाय समाजाक एक पण श्रेया दाळगरकर म्हणटे डिफेम करपाचो अपमानास्पद व्हिडिओ दिल्लो आसा त्याचे बद्दल ऑलरेडी कंप्लेंट पोलीस स्टेशनाक दिल्ली आसा आणि PI साहेबान आमकां सांगला की 4 पर्यंत तो FIR करून तेका हिंगा पोलीस स्टेशनार हाडटलो। आम्ही तेका अल्टिमेटम दिल्लो आसा की 4 पर्यंत जर ते जायना आम्ही 4 हिंगा येतलेच आणि हेच्यानी चड संख्येन येतले आणि मागीर फुडली लॉ अँड ऑर्डर जो सिच्युएशन जातलो तेका तुम्ही जबाबदार आसतले म्हणून आणि ताणी ती जबाबदारी स्वीकारल्या। आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे आमचे देऊळ हे गोंयांतले एक फामाद देऊळ तसेच धर्मनिरपेक्षपणाचे एक ज्वलंत उदाहरण जावन आसा। ह्या देवळात हिंदू क्रिस्ताव मुसलमान या सगळे धर्माचे लोक येतात। आमचे जे सण जात्रा सत्र्यो हेचे बद्दल भरभरून धर्मनिरपेक्षपणा बद्दल प्रेसान आमचे बद्दल बरयल्ले आसा आणि हे सगळे गोंयान फामाद आसा। हे जे देऊळ आसा हे 16व्या शतकांत म्हणजे 1583 जे देऊळ आमगेले कुंकळे आसले ते व्हरून आम्ही बाटाबाटीच्या टायमार फातर्प्यां स्थापन केले आणि देवीक स्थापन करून आमचे जे नायक देसाय समाजाचे जे आम्ही महाजन त्यांच्यानी सेवेकरी म्हणून काय लोकांक थंय दवरले। आता तेच सेवेकरी आपण मालक म्हणून हिंगा व्हिडिओ काढतात। तुमकां खबर आहा की या व्हिडिओन श्रेया दाळगरकरान अपुऱ्या माहितीच्या आधारे देवस्थान कमिटीचेर आणि नायक देसाय समाजाचेर अपमानास्पद आरोप केला। ती म्हणटा की कोण एक नमिता फातर्पेकर म्हणटा तेका देवस्थान कमिटी जागे संदर्भात सतावणूक करता। पण नमिता फातर्पेकर ही अशें म्हणटा की ही सगळी देवस्थाना जमीन खंय तेका आजेली। या संदर्भात आम्ही आमचे स्पष्टीकरण अशें आहा की या नमिता फातर्पेकर या महिले कडेन जागे संदर्भात मालकी हक्काचे कांयच कागद ना, ती फोट उलयता। देवस्थाना कडेन सगळे कागदपत्र आसात। ही नमिता फातर्पेकर ही बायल ज्या घरान रावता ते घरय तिचे न्ही, हे घर श्रीमती येसुबाई मोतीराम फातर्पेकर या बायलेचे। तिने आपल्या विलांत या घराची मालकी आपलो नातू श्री रामचंद्र उर्फ बाबा फातर्पेकर हाका दिला आणि ते जे विल त्या हेमचंद्र फातर्पेकरान त्या घराचे टॅक्स प्रोड्यूस करून पंचायतीन हाऊस टॅक्स आपल्या नावार करून घेतले आसा आणि हे आम्ही RTI एक्टावरी हे विल मेळयल्ले आसा। हे रामचंद्र फातर्पेकर हो मुंबय रावता। फोनाचेर आम्ही जेन्ना तेजे कडेन उलयले तेन्ना तांणी सांगले की नमिता फातर्पेकरान ताज्या आजे कडल्यान नमिता फातर्पेकराची एक कोण जायू फातर्पेकर म्हणून जे तिने व्हिडिओ म्हणला तिने जबरदस्तीन तेज्या घरान रावपाक सुरवात केली आणि तांकां येवपाक दिले ना आणि ती जी जे कागद दाखयता की आमचे घर आपूण ते प्लान काढला ते सगळे फोट ते सगळे त्या जायून देवस्थाना कडल्यान NOC घेवन देवस्थानाच्या प्रॉपर्टीन आम्ही तिका काढून दिल्ले आहा। कारण ती आमची त्यांना सेवेकरी आणि ती तेतून रावताली। येसुबाई म्हणते ती नॉट जायू आणि जायू फोटोन या येसुबाईन ते घर बळकावपाचो प्रयत्न केला जो त्याका लागून ही नमिता फातर्पेकर खंयच्याय ऑथॉरिटी कडेन आपले पेपर प्रोड्यूस करू शकना। ही नमिता फातर्पेकर ही बायल जानेवारी 2023 सावन हांगा रावपाक लागली फातर्प्यांक आणि तिने देवळाच्या परिसरात बेकायदेशीररित्या एक कार शेड बांधली जेचेर आम्ही कमिटीन पंचायत राज एक्टा प्रमाणे पंचायतीन कंप्लेन केली आणि सगळं फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करून पंचायतीन त्याची डेमोलिशन ऑर्डर काढली आणि तिका सांगले की 15 दिसां भितर हे तू स्वतः काढ ना जाल्यार आम्ही काडटले आणि त्याचा खर्च तुजे कडल्यान घेतले। तिने कसलेच पेपर प्रोड्यूस करून आणि आपूण जाऊन ती शेड काढली। हे काढून जातरे मुद्दाम जाऊन पयलींची जी घरा सायडीन तुळस आसा ती सोडून हेणे आता देवस्थानाच्या प्रॉपर्टीन मध्य एक तुळस बांधल्या आणि परत एकदा देवस्थानाच्या आवारान आमकां तेड निर्माण केल्या आणि देवस्थानाच्या प्रॉपर्टीन असो धार्मिक जो तुळशीचा आधार घेवन एन्क्रोचमेंट करपाचो प्रयत्न केला। हेजे खातीर आम्ही परत पंचायतीन कंप्लेंट केली। पंचायत राज एक्टा प्रमाणे तिका इन्स्पेक्शन केले। ह्या इन्स्पेक्शन करतरे तिने चाळून रोखडोच वो फटिंगपणाचो व्हिडिओ त्या श्रेया दाळगरकराक काढून हांगा तयार केलो। श्रेया दाळगरकरांक कुंकळेचे नायक देसाय हे कोण, नायक देसाय केन्ना जाले अशें तिने अपमानास्पद रिती आमचे सगळे माजनाक आनी आमकां म्हणलेले आसा। कुंकळेचे नायक देसाय हे कोण हे समस्त गोंयकारांक खबर आहा। कुंकळेच्या नायक देसायाची वळख या श्रेया दाळगरकराक ना, ती आता हेजे फुडें आमी जी कितें कारवाई करतली तेजे वयल्यान ते कळटली। आणि 15 जुलय 1583 कुंकळच्या गांवच्या 16 महानायकांनी जेजुईत पाद्रींक कत्तल केल्ली, तांचो वध करून कन्वर्शन आमच्या गांवांत थांबयल्लें आणि गोंय स्वातंत्र्याचो पयली ज्योत आमी पेटयल्ली।
कुंकळकार नायक देसायांनी हे त्या श्रेया धारगळकरान आमकां सांगपाची गरज ना। आणि तशेंच जेन्ना 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 गोंयान हे येयलो ओपिनियन पोलाची हे जाली तेन्ना पयलोच आमच्या देवळान प्रसाद केलो आणि पहिली ज्योत आमच्या गांवांत पेटलेली आणि ती सुद्दां आमी नायक देसाय लोकांनी पेटयल्ली। कुंकळीच्या गांवच्या लोकांनी आमच्या नायक देसाय समाजाने भरपूर फ्रीडम फायटरिंग दिल्ले आसा आणि हेजी प्रतीक म्हणून आमच्या गांवांत जे एक दरबार हॉटेल म्हणून आहा थंय एक आमची हे आसा की ती थंय पयलीं पोर्तुगीजांचे पोस्ट असले ते आमचे स्वातंत्र्यवीरांनी ते बॉम्ब घालून उडयल्ले अशें आमी नायक देसाय जे अन्याया विरुद्ध सदांच लढल्या। अशा या शूरवीर कुंकळच्या नायक देसाय कोण ही श्रेया धारगळकर ओळख विचारता आम्ही श्रेया धारगळकराचेर व्यवस्थित कंप्लेन दिली आसा। ते साहेबान सांगल्या प्रमाणे तो FIR करून आज त्यांनी 4 ताका हांगा हाडटा म्हणला। ते जर साहेबाली उतर पाळली ना जाल्यार हिंगजे कितें सिच्युएशन जातलें तेका आमी जबाबदार आसचे ना। देवस्थान कमिटीन कांयच दादागिरी करूं ना। आमच्या प्रॉपर्टीन इल्लिगल एनक्रोचमेंट करपी लोकांचेर आमी कायदेशीर कारवाई सुरू केल्या। ही कारवाई अशीच चालू उरतली। जर ते म्हणटात की त्यांचे कडेन मालकी हक्काचे पेपर आसा तर त्यांनी ते कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन सादर करचे। असल्या फटिंगपणाचे व्हिडिओ करून आणि एक फामाद देवस्थानाचे नाव पिड्यार करचे न्हू। ताणें अशेंय म्हणला की दर्शन देसाय हेणी खंय आपल्याक दुखयलें आणि आपूण पुलीस स्टेशनार गेली आणि केस केली आणि दर्शन देसाय हे आमच्या खजिनदारान तेका दुखळू ना ती फट उलयता। तेणी फट कंप्लेन आमचेर केली जेन्ना आमी तेका विचारपाक एनक्रोचमेंटा बद्दल गेली तेन्ना आपली आणि हाका लागून आमी पुलीस स्टेशनात पहिलीच कंप्लेन दिन दवरलेली की ही बायल मनीस फटींग ही आपल्या बायलेपणाचो आधार घेतली आणि ह्युमन मॉडेस्टी आमी हे केली म्हणून ती कंप्लेन करतली। आणि तिने त्या कंप्लेनीन म्हणलें की आपल्या कडेन व्हिडिओ आसा। जेन्ना पोलीस स्टेशनाचेर पोलिसान तिका विचारलें की तुका जर तेणें दुखडलें तो व्हिडिओ तूं म्हणटा न्ही तो प्रोड्यूस कर, ती प्रोड्यूस करपाक शकली ना। तेका लागून पोलिसांनी ती एक NC केस करून तिका धाडली। हेजोय ती बेश्टो फायदो घेवपाक सोदता आपल्या बायलेपणाचो। तशेंच तिणी सांगलें की आमी नाल्ल विकता, तांदूळ विकता आणि जायती गोष्टी करता, पण तें सगळें तिका खबर ना की देवस्थानाचो महाजनी एक्टा प्रमाणे तालुक्याचो मामलेदार हो देवळाचो एडमिनिस्ट्रेटर आसता। आमकां थंय कशें कांयच करपाक मेळना। आमी जें कितें करता तें कायदेशीर रित्या करता, जेका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकूय आमी माहिती दिता। आमचो बजेट, आमचे इन्कम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, आमची बॅलन्स शीट्स, आमची पेमेंट रिसिप्ट हे आमचे CA वरवीं इन्कम टॅक्स रिटर्न्स आमी फायल करता। तेन्ना जें कितें चलता तें थंय कायदेशीर चलता, हें बेकायदेशीर रित्या कांयच ना। तशेंच हें एक फामाद देवूळ आहा, ह्या देवळाचो तिणे नांव पिड्यार करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, तेजे बद्दल आमी सगळे तेजो निशेध करता। आनी इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। नमस्कार। आता कमिटीचे आमचे प्रेसिडेंट कविंद्र देसाई यांनी ह्याच्या आमच्या देवस्थानाबद्दल एक स्टेटमेंट जारी करून जी पळय श्रेया धारगळकर जेणे पळय हे केला स्टेटमेंट आमची देवळाची जी पळय इमेज मलायन करपाची ज्या दृश्टीन प्रयत्न केला त्या संबंधी तेणे उत्तर दिला। आता हांव एक देवळाचो महाजन आणि एक लिगल हितूंतल्यान एक एडवोकेट ह्या नात्यान हांव देवळा बद्दल एक स्पश्टीकरण सांगूंक इच्छिता। आमी ही देवळाची जी प्रॉपर्टी पळय आसा, देवळाची जी प्रॉपर्टी पळय आसा ती देवळा संबंधी प्रॉपर्टी म्हणून ही आमची तुगेले आमची पोर्तुगीज कॉम्प्रोमायज जो पळय आसा जो 1915 ह्या सालाक पोर्तुगीज कॉम्प्रोमायज हेचे प्रमाणे हो डॉक्युमेंट आमगेले गव्हर्नरान पास पळय केला। हे तुगेल्या पोर्तुगीज डॉक्युमेंट हेतून आमचे देवस्थानाची ही फातर्पा शांतादुर्गा कुंकळी करीण पळय आसा ती देवस्थाना संबंधी जी पळय प्रॉपर्टी आहा ती प्रॉपर्टी जगजाहीर आणि आमकां आमगेली देवळाची प्रॉपर्टी म्हणून कॉम्प्रोमायजाकूय मान्यता आसा। त्या संबंधी आमकां देवळाचे त्याचे लँड रजिस्ट्रेशन, त्याचे इन्स्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन डॉक्युमेंट आसा, फॉर्म 14 आसा। आमची मालकी हक या देवळा संबंधी आमचे डॉक्युमेंट सगळे आमगेले व्यवस्थित आसा। ही श्रेया धारगळकर ह्या आमच्या एक खंयचे महिलेन येवन आमची देवळाची ही उच्चभ्रू काडपाची त्याची किंमत आणि त्याची लायकी समजपा येता। आमची देवळा संबंधी जे कोण देवळाडेन सायडीन पळय जे कोण घराण्याक रावताय, जे कोणाली घर पळय कुळावी त्या कुळावी म्हणून रावतात, तांकां देवस्थाना संबंधी कसलो हक्क ना, मालकी तांकां हक्क ना।
देवस्थाना संबंधी जी पळय ती प्रॉपर्टी असता ती देवस्थानाली आणि जी कोणाक देवस्थाना संबंधी प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट हे ते करपाचे आसा ते तेणी क्वेश्चन आमचेर विचारचे न्हू ज्यांक कोणा थिंग आपल्याले क्वेश्चन प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट आसा तेणी ते दाखोवन दाखोवपाचे देवस्थानान हिंगा इतली वर्सां जमीन आसतना आपल्याली दुसऱ्यान आमकां हें सांगपाचें गरज ना. सो ह्या दृश्टीन हांव एक स्टेटमेंट जारी केला की आमगेली ही देवस्थानान प्रॉपर्टी